20 खात्यान 10 टेलिकॉम कंपन्यांचेर कारवाय करीत तांकां 12 कोटींचो दंड दिलो। टेलिकॉम इन्फ्रास्ट्रक्चर धोरण 2020 आनी टेलिकम्युनिकेशन रायट ऑफ वे 2024 अंतर्गत नेमांचे उल्लंघन केल्ल्यान 20 खात्यान ही कारवाय केल्या। दंडाचे रक्कमेचेर 18% GST भरचो पडटलो। टेलिकॉम इन्फ्रास्ट्रक्चर धोरण 2020 आणि टेलिकम्युनिकेशन 2024 अंतर्गत नेमांचे उल्लंघन केल्ल्या 10 टेलिकॉम कंपन्यांक वीज खात्यान 20.40 कोटींचो दंड दिलो। त्या भायर 206 कंपन्यांचो आदेश बाकी आसा। दंडाचे एकूण रक्कमेचेर GST फारीक करची पडटली। सध्या खांब्याचेर हुमकळपी केबल्स रिते करपाच्या कामाक सुरवात केल्या। सुमार 2019 कंपन्यांनी पेमेंट फारीक केल्लो आसा। तातूंत BSNLची फ्रँचायझी पद्दत आसा, ताका लागून तांचेर कांय परिणाम जावचो ना, अशी माहिती कार्यकारी अभियंतो काशीनाथ शेटयेन दिली। माझे कडेन 216 सुमार आता पेंडींग आसा। हांवें एक 15 काय 16 एप्लिकेशनां डिस्पोज ऑफ केले आणि ते सगळे एप्लिकेशन आसा ती म्हणजे तांचे ते म्हणटा रेगुलरायज कर। तांणी आमचे कडल्यान परमिशन घेवंक ना, सर्वे ना, स्टेबिलिटी ना, कलर कोडिंग ना, कांय ना आणि ते बंचिंग बांधलेले आसा। सो तांकां आमी सांगलें तुमी काडा आनी एका कलर कोडान घाला म्हणून, तांणी घालूंक ना। सो आमी एज पर तांणी 5 वर्सां आमकां लायसन्स फी पे करूंक ना आणि आमच्या डॅमेज जाला तेजे आमी कंपन्सेशन मागला। म्हणजे ओल्ड पोलार न्यू पोलार तांकां लागून आमकां सोडूंकूय मेळना, ते सगळें कंपन्सेशन घातलें आनी पेनल्टी सेपरेट घातल्या। ती तांकां सांगलें कितें 15 दिसान तुमी बाय नॉट बी नाजाल्यार तांणी काडूंक जाय आशिल्ली नोटीस घातल्या, ताणें तें काडूंक ना। काडून ताणें नवो प्रोसेस स्टार्ट करपाचो, म्हणजे नवे केबल घालपाचो कसल्या कलराचो तो घालूंक ना। सो आमी ते डिसायड करता एप्लिकेशन, पण फाल्यां कोर्ट केस आसा, फाल्यां कोर्टान मॅटर आसा। सध्या तुम्ही 10-12 हे काढले असता मी काढत असता आमी, ते चालूच आसता ते डेली 10-12 सगळे एकदम जायना न्ही। सो IT डिपार्टमेंटान सगळे एप्लिकेशनां म्हजे कडेन धाडल्या। टोटल कितली असलेली तुम्ही काढल्या तशी टोटल कितली असलेली? 206 पेंडींग आहा सध्या। 206 पेंडींग ते आतां फाल्यां परवाच्या म्हणजे डेली डिसायड करपाक सगळे एकदम 206 जायना सो वी आर डिसायडींग। शोकोस नोटीस नेऊन रिवर्ट बॅक कोणी केला? कोणेच रिवर्ट बॅक कोणें करूंक ना आणि कोणें काडूंकूय ना। रिवर्ट बॅक मागीर पयलीं काडचें पडलें न्ही, नाल्यार आनी ते खंय वता तातूंत थोडे तरी पे ताणें रिसीट दाखयले, ते म्हणपाक थोड्यांनी पे केला। सो आमी म्हणलें रिसीट धाड, ते मायनस करतले आमी। 5 वर्साचे मिनिमम 2015तल्यान स्टार्ट जाल्ले, ते थोड्यांनी पे केला, थोड्यांनी 2019 काय कितें पर्यंत। आणि रिलायन्सान कितें म्हाका दिसता 47 पे केल्ले 2015 to 17। सो बाकीचे तुम्ही अजून काढलेले म्हणटा? सगळ्यांक काडचें पडलें न्ही पात्रांव, तशें कितें एकट्याक काडप आनी दुसऱ्याक काडप अशें जायना न्ही। BSNLचे कांयच ना, BSNLची फ्रँचायझी आहा, तांची नांवां दिल्या। BSNL आमी हें करपाक शकना कित्याक तांचें कांय ना, तांचे फ्रँचायझी आहा, ते फ्रँचायझीचें नांव घेतात, तांचें कितें तांचें आमकां कांय अजून ना अशें हें कांय ना। TV केबल ऑपरेटर सगळ्यांचे एकूच न्ही पात्रांव, कोणाक 300 रुपया पर पोल दी आनी काड। कोणाचे कितले आला तितले हांवें तांकां फायन घातला। दे शूड, नाल्यार आमचे कडेन कितें ताजे कडेन रिसीट एक्शन केन्ना चालू जाता? आतां एक्शन चालू केलें तांणी, केले चालू करचेच पडटलें एक्शन न्ही। आमी काय पोल काडपाचे तो बीन ओल्ड जाले ते पोल काडटा, ते नवे पोल घातले न्ही। ओल्ड पोल चालू केले एक्शन चालू केले तुम्ही? ओल्ड पोलाचे एक्शन चालू जाला, नवे पोलाचे म्हणजे कितें पडपाक बीन आयल्यार तांचे केस चालू आसा। गौरेश गांवकरा सयत ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक TV।